आता इन्शुरन्स दिला आमकां की हे आमकां सीएमा कडेन व्हरून हाचेर तोडगा काडटलो म्हणून तुमी सगळे आता रेडी आसा हे सगळं ट्रान्सपोर्ट करपाक त्याच्या विश्वासाचेर आमी आता हे ट्रान्सपोर्टेशन चालू करतो. ॲक्च्युली आमकां तरी कांय विश्वासूच ना अशें जालां आतां 3 वर्सां पयलीं एकूच सांगता हांव 3 वर्सां जाले आमी काडीत आहा आमकां विश्वास ना भशेन जाला पूण सर सांगता म्हणून एक फावटी आनी एक फावटी हांव सांगूंक सोदता की एक फावटी सराच्या उतराचेर आमी रावया कितें सोल्युशन काडटा तें फाल्यां पळया जाता बरें आहा ना जाल्यार सेफ. आम्ही मागना मी आता येवचे पयलीं हांव सीएमा कडेन उलयलां सीएमाक एका मिटिंगान आसा आनी सीएमाक सांगलें प्रॉब्लेम जाला म्हणून वास्को तांकां ताणें सांगलां की फाल्यां तुमकां 11 साडे 11 घेवन यो म्हणून कांय जायना जाल्यार आमी लास्ट ऑप्शन कितें आमचे कडेन तर सगळें मान्य म्हाका तुमकां लोकल बिजनेस मेळपा 100% एकदां आमी सीएमा कडेन उलयला आमी अशें म्हणना कितें सगळो बिझनस आमकां दी वास्कोकारांक दी अर्थ बिझनस आमकां थोडो कितें वांटून तरी कितें करपाचें तरी सोल्युशन कितें करपाक जाय वाऱ्यार पडले वास्कोकार वाऱ्यार पडले रोड आमचो न्हू रोड आमचो आमकां कामूच ना आमी हांगा सगळो धूळ खाता वास्कोकार जाल्लो आसा वास्कोकारा खातीर कांयच ना जाल्यार आनी फायदो कितें थंयसले हांगा आमचे वास्कोच्यान ट्रान्सपोर्ट वयता आमचो धंदो ना बिजनस ना जाल्यार कितें फायदो वास्कोकारांक बिजनस दिया आमी पोल्युशन खावपाचें कितें म्हणटा परत तुजें सारकें पूण हांव तशें म्हणना आतां एक दीस फुडें आमी सीएमा कडेन उलयता तूं आमकां एश्युरन्स दिता तूं एश्युरन्स कितले फावटी आतां आमकां घेवन उलयलो 3 वर्सां जाले आतां करता आमी हे जंक्शनार बसून आतां कितली वर्सां जाली आतां आमी हेच पळयता आमी जातलें केन्ना जाता अशें बेश्टें रावल्यार आमी कांय जावचें ना आमी ट्रान्सपोर्टेशन कसो चालू करपाचें ना बंद करपाचें पण वास्कोचे लोक सोल्युशन येना तुमी फाल्यां परते कितें करपाचें तें फाल्यां डिसिजन घेया ना तशें तें रॉंग जाता न्हू परत न्ही एक चान्स हांव सीएमा कडेन उलयतां 100% अपय तूं 100% शुअरिटी दी आपण ताका कन्विन्स करता हांव 100%च सांगता न्ही हांव 100% आज फकत म्हाका हांव एका मिटिंगेक आशिल्लो मडगांव आनी मडगांव म्हाका कळ्ळें की अशें प्रॉब्लेम जाला म्हणून आनी लोकल जे ट्रान्सपोर्टर्स आसा ताणें ब्लॉक केला म्हणून म्हाका इतलें सांगन दिसता की तांकां हांवें रिक्वेस्ट केला पळय खंयचोच बिझनेस हांव पयलीं पसून 3 वर्सां करून हांव खंयचोच बिझनेस खंयचोच स्टॉप जावपा जायना आज खुबशे तेंपान आमच्या कोर्टान कितें सपोज बिझनेस जाता तो आमी वाडोवपाचो प्रयत्न करपाचो आनी बरें हें करपाचो सो तो खंयचोय बिझनेस स्टॉप करप नाजाल्यार तें करप ताचे भितर हांव फेवरान ना पूण हांव तांच्याय कडेन हांव सिंपथायज करता कित्याक खूब तेंप जालो ताणेंय म्हाका सांगिल्लें आनी 1-2दां आमी प्रयत्न केले सीएमा कडेन सीएमूय सोल्युशन आपूण काडटा म्हणपालो ताजेर आनी ताजेरूच चालू आशिल्लें म्हाका दिसता तांकांय खंय तरी पोटान दुखतालें तांकांय त्रास जातालो ते 2दां जेन्ना आयले म्हणजे खुबशे अशे ट्रान्सपोर्टर आसा जे कोविडा मागीर तांचे ट्रक तरी आसा म्हणजे एक तर लोन घेतला तांच्या ट्रकांक बिझनेस ना कोणें रीण घेतला कोणें भांगर दवरला ते भांगर एटॅच जाल्ले आसा अश्यो खुबश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा हांव ना म्हणना पूण ताजे खातीरूच हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन गेलो आनी आतां हांव हांगा येवचे पयलीं पसून हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन उलयलां की असो इशू आसा ते सामकेच एजिटेटेड आसा कितें करपाचें काय म्हणून तर ताणें सीएमान म्हाका एश्युरन्स दिला फाल्यां सकाळीं 11:30 भितर यो आमी बसून तें कितें तें सॉर्ट आवट करया इवन हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन जेन्ना लास्ट टायम गेल्लो खंय तरी सीएम नाशिल्लो एक 8 दीस दिल्ली गेलो म्हणून ते उरले नाजाल्यार तें सोल्युशन येवपाचें म्हाका पूर्ण खात्री आसा ऑनरेबल सीएम ताजेर फाल्यां भितर सोल्युशन काडटलो आनी लोकल्सांकूय बिझनेस मेळटलो तांची जी कंप्लेन्स आसा की आज गोंयकारांक जॉब हांगा मेळना आनी जे भायले आसा म्हणजे कर्नाटकांतल्यो गाडयो आसा हुबळीच्यो बाकीच्यो धारवाडाच्यो तांकां बिझनेस हांगा मेळिल्लो आसा आनी तांचे ट्रक्स आयडल आसा सो खरें आसा तें एका ते कोणाक पळय दुखता ताका कळटा सो हांव तांकांय रिक्वेस्ट केल्या आतां की ब्लॉक करप हें सोल्युशन न्ही आज तुमी सोडा फाल्यां आमी सीएमा कडेन या तुमी म्हजेर विश्वास दवरा आमच्या सीएमाचेर विश्वास दवरा आनी हाजेर सोल्युशन आमी फाल्यां भितर कशेय भशेन काडटा हें आमी तांकां एश्युरन्स दिलां ना आनी हो एकूच म्हणजे तांचे मूड असो पळोवपाक गेल्यार ते चालूच उरपाचें दिसता पूण ब्लॉक जावपाक ना कोर्ट चालूच उरपाक जाय खंयचेच लॉ एंड ऑर्डर आमी हातांत घेवपाक जायना आनी त्या मताचो हांव आसा हांव फाल्यांच 100% तांकां घेवन तांचे जे रिप्रेझेंटेटीव आसा आमचे लोकल्स
खंयचे भायले न्ही लोकल्स जे आसा तांकां बिझनेस ना ते लोकल्सांची एक डेलिगेशन घेवन फाल्यांच ऑनरेबल सीएमा कडेन हांवें 11:30 अपॉइंटमेंट घेतला आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की फालच्या दिसा भितर सीएम हाजेर कितें ना जाल्यार कितें सोल्युशन काडटलो आनी लोकल्सांकूय आमकां बिझनेस मेळटलो ताचे बद्दल म्हाका डावट ना. सद्याक तुम्ही तांकां कन्विन्स केला की ट्रक बी सोडपाक लायला तांकां काय कशें कितें आसता? कन्विन्स करो म्हणजे तांणी म्हजो रिक्वेस्ट तांकां की अशें करून सोल्युशन जायना खंयच्याय गोष्टी म्हणजे तूं गन पॉयंटाचेर एकदां जायना सोल्युशन तेन्ना सोल्युशन करतले आमी फुडें बसून आमी मान्य म्हाका आमी 2दा गेले सीएमा कडेन तेन्ना जावना खंय तरी तो बिजी उरलो आसतलो आमी हें जालें आसतलें पूण तांचेय चूक ना ते आतां इतले टायम सांगतकूच म्हणजे खंय तरी आमकांय तांचेय तुकडे आमकांय भोंवपा येना लोकल्स आशिल्ल्या कारणान तांकां बिझनेस मेळप आमकां हें चड गरजेचें आसा आनी तांचें म्हाका बरें दिसलें की दुसऱ्यांचेरूय अगेन्स्ट ना कोणाक दुसऱ्यांक मेळटलो बिझनेस ताजेरूय अगेन्स्ट ना सगळ्यांक मेळणी ते म्हणटा आपलेय मेळणी सो एक बरी गजाल आसा की ते कोणाक आपल्याकूच मेळपाक जाय नाजाल्यार थोड्या गांवांनी आमी पळयलां की आमकांच मेळपाक जाय अशें आसा हांगा तशें ना हांगा ते म्हणटा आमकांय मेळोवनी दुसऱ्यांकूय मेळोवनी सो म्हाका दिसता हाजेर सोल्युशन फाल्यां भितर सांजचे भितर सोल्युशन हाजेर येतलें. तांचे प्रॉब्लेम तांचे सोल्युशन आता साहेब येयला आता सगळं साहेबाचेरूच आहा. आता साहेब आमकां आश्वासन दिता की फाल्यां व्हरतात सीएमा कडेन व्हरता म्हणून आश्वासन दिलां. हांवें कन्फर्म ताका सांगलां की तूं 100% शुअरिटी दिता तेणें आमकां 100% शुअरिटी दिता सीएमा कडेन उलोवन सेटलमेंट करता अशें तर आमकां कांय ना आमकां विश्वास आसा दाजी सराचेर आनी दाजी इतलें आमच्या वास्कोन बरें काम केल्लें आहा त्या खूब इतलें तेणी येयल्या उपरांत हेजे पयलीं करूंक ना आतां केल्या त्या खातीर हेजे विश्वास मागता की दाजी सरा कडेन की तेणे आमी सगळे वास्कोकारांक अशें म्हणून ना कितें हेजेर सोल्युशन फक्त सोल्युशन कितें काडचो हें आश्वासन दिवन आमकां 100% कितें हेजेर सुगाव लागतलो तो आमकां पयलें जाय. तो बेश्टेच म्हणल्यार आमकां व्हरता सीएमा कडेन परत हाडटले आनी सोडटले तांकां आमी सोडले तशें जावचें ना न्हू आमकां कितें तरी स्ट्रॉंग सोल्युशन जाय. पोटेशना कडेन बिझनस ना म्हणटा जावं एकटो खाता म्हणटा 2 लोक खाता म्हणटा भायले येता म्हणटा इज दीस बिकॉज ऑफ द रेट? आता भायलो समज थंयच्यान कर्नाटकाच्यान येवन जर भाडे मारता रेटी खातीर प्रॉब्लेम रेटी खातीर ना आमी त्या रेटी करपा रेडी आसा. प्रॉब्लेम कितें? प्रॉब्लेम तर आमकां एंटरटेन करना न्हू सगळें आपुणूच घेवन करपाक कोण आतां कोण चलयता तो तुमकां तर खबर आसा तुमी पयलीं तेंचे स्टेटमेंट घेतलेले थंयसर 9 नंबराचेर कोण आतां तुमकां खबर आहा आनी आमी सांगून कित्याक हें करपाचें हरभरान कोण बिझनस कितें चलता तुमचें ते सगळ्यां कडेन घेवन तुमी रिपोर्ट वयतात तुमकां खबर आहा म्हाज्या तोंडांतल्यान कितें सांगू सगळे आमचे प्रॉब्लेम सगळेच आमचे पूण एकामेकांक अंडरस्टँड करून जर बिझनस फुडें व्हेलो जाल्यार लोकल्सांकूय बरें तांकांय बरें आमकांय बरें हें नाही सो एमपीडी मोनोपोली चालू आहा की बाबा वचून उलया बिलया सगळें आमकां म्हणल्यार 3 वर्सां जाले आतां कमीत कमी 8-10 फावटी तरी जाले आमकां घेवन गेलो उलयलो सगळें जालें करुया म्हणून 3 वर्सां जाले 3 वर्सांतून आमकां कांय ना काम ना कांय ना आमी मांगरान रावता हिंगा जंक्शनार आनी एवरी डे ट्रक वयता सगळे वयता धूळ खायत बोल्ला आमी हिंगा आतां म्हाका कांय कळना कितें करपाचें म्हणून एट द एंड हे आमी डिसिजन घेतला आनी प्रोटेस्ट करतलेच आमी आतां तो फाल्यां व्हरता विश्वास आमकां दीत आतां म्हाका कांय दिसना सीएम आनी मुखार कांय एक्शन घेतलो काय ना म्हणून कित्याक 10 फावटी वचून आमकां करूंक ना जाल्यार आतां फाल्यां वचून कितें करतलो म्हाका कांय कळना. आतां फाल्यांय तो इन केस करूंक ना जाल्यार सेम सिच्युएशन जातलें मागीर जाता तें जावं आमकां पुलीस व्हरों भितर घालूं कितें जाता तें करूं दी आमकां कांय पडलेलें आमकां पोटूच जायना आमकां खावपा जेवपा बी कांय ना जाल्यार आमकां कशें चलतलें तर भितर तरी पडों दी आमी कांय प्रॉब्लम ना आमकां काम जाय म्हळ्यार जाय मागीर आमी कोणाचें आयकपाना ते लिगल एक्शन कितें घेता घेवं गव्हर्मेंट पांय आमकां पडलेलें ना आमकां काम जाय म्हळ्यार जाय आमी एकूच हें मागता की बाबा आमकां काम जाय आमी अगेन्स्ट वचपाचें कोणा सोदना लॉ ब्रेक करपाक सोदना कांय ना आमकां काम जाय इतलेंच मागता आमी. बाबा आयज हांगा सगळे गाडयो बंद करून दवरलेल्यो आसा कोणें बंद केला कितें रिजन आसा आनी कितें सांगपाक सोदता हांगा? वास्को ट्रान्सपोर्टर आमचें कितें आहा ट्रक वाले येवन आमकां प्रेशर करता तांकां काम ना तांकां काम ना म्हणटकीर आमी ट्रान्सपोर्टर हांव क्रिस्ट लॉजिस्टीक म्हाजो ट्रान्सपोर्ट आहा सो आमकां काम जाय म्हणून आमी बंद केलें. केन्ना तुमी चालू आतां केला? आसा ते सगळे भायले येवन हांगा काम करता भायले ट्रान्सपोर्टर आमी कितें करपाचें भायले ट्रान्सपोर्टरांचेर काम करता आमी कितें करपाचें. सेकंड वन म्हणजे आमकां काम जाय न्ही आमकां काम जाय आमकां काम जाय म्हणूनच आमी
सो तुम्ही ट्रान्सपोर्टर आणि बाकीचे लोकल ट्रक लोकल ट्रक ओनर असं लोकल तांकां कामच ना आता हे आता झाले 3 वर्ष आले आमकां कांयच काम ना सगळे भायले गाडी येता भायले म्हणजे आउट ऑफ स्टेट आउट काय ऑफ स्टेट येता आउट ऑफ येता आणि सगळे प्रोडक्ट म्हणटा ते मोनोपॉली जाता वन मॅन शो तुम्ही एम एल ए कडे बी गेले विचारले बी एम एल एम एल ए आम्ही विचारले एम एल ए आम्ही खूप कटी गेले एम एल ए कडे गेले इवन आम्ही BJPचे वयर गेले गव्हर्मेंटा कडेन विचारले गव्हर्मेंट काय ना हे करना आमकां काय रिस्पॉन्स दिवं ना तेच्यांनी आज करता फाल्यां करता करून दीस घेवपाक मागीर आतां आमकां हें करचेंच पडलें आज आमकां ब्लॉक करचेंच पडलें कित्याक आमकां दुसरो चान्सच ना आता सध्या कितले तुमचे असोसिएशन म्हणजे कितले ट्रक ओनर तुम्ही सगळे वांगडा आसा कितले लोक आसा सध्या आमचे कडेन एक 30-50 गाडी आहा ट्रक आहा टोटल एटॅच गाडी आहा स्वताची गाडी आहा आमकां काम ना आता तुम्ही गाडी थंय दवरतले हाडून दवरतले आमी हाडून दवरतले जो पर्यंत आमकां सोल्युशन जायना न्ही आमी हाडून दवरतले सोल्युशन कोणाकडून जाता एमपी सोल्युशन आमकां कंपनीन दिवपाक जाय ना अदानीन दिवपाक जाय आमकां अदानीचे जर अदानी चलता आनी खूब क्लायंट आसात पोर्टाक म्हणटा क्लायंट खूब येता न्ही तेंच्यांनी आमकां काम दिवपाक जाय तुम्ही आदानाकडे उलयल्या बी आता अदानी कडेन उलयले सगळे उलोवन जाले सगळे जाले आता कितें म्हणटा ते म्हणटा देखीक 5 वेळ पळय असं हेजे अशें उरतले हय आता कितलो वेळ म्हणून तुम्ही ट्रान्सपोर्टेशन बंद आता दवरतले आता हे सगळे ट्रक भरिल्ले आसात ते सगळे हांगा खंय सावड्ड्या वचपाचे म्हाका दिसता कितें रे गोवा स्पॉन्ज आनी आसा श्रद्धा हिसपा तांकां वचून आमी विचारले आमकां काम दिया म्हणून ते इग्नोर करता बट दिता कोणाक काम तर ते काम दिता आनी कोण तरी करता ऑन माय भायले येवन काम करता आउट ऑफ गोवा ऑटो भायले काम करता किती वर्ष जाली आता चालू आहे आता हे जाले न्ही 3 वर्सां 3 वर्सां मी आत फुडलो स्टेप किती तुमचो आता आमी आमकां सोल्युशन जालें आमी गाडी सोडचे ना कितले दीस लागता म्हणजे कितले दीस लागता आज आमी रावतले आमचे पेशंट जाय वर्सां आमी रावतले